माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 9 ते 15 वाक्य. तर तुम्ही असे मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जसे सर्गी तसे भूमी, पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज येव, तुझी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशे आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशी आमची पदकां बक्षी. आमकां थाळणेंत उरिनाका आनी खोटेंतावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतार हे. मोगाचेनो हे मागणें आमी हर एक दीस आमी म्हणटा. एकेका दिसा जावं पुरो आमचे पैकी 10-50 पुटी हें मागणें आमी म्हणटा. परच्या दिसा म्हाका एक मागणें हें म्हणटा आसतना म्हाकाच एक भोगाप आयलें. सोमी सर्वेस्पर देव, तो पवित्र देव, ताचें नांव वर्तें पवित्र जावन आसा. तर त्या पवित्र नांव ताचें आसलें, हांवें कित्याक बापाचें नांव पवित्र जावं म्हणून हांवें मागोवंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता. इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 1 ते 3 वाक्य आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलेलें. ताचे वयर आसलें सेराफीम, हांकां जाणा एकल्याक 6 पाकाटे आशिल्ले. 2 तांचे मुखार दंपूंक, 2 तांचे पांय दंपूंक आनी 2 उबोन वचोंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. म्हळ्यार सर्गार त्या बापाक हर एकलें पवित्र पवित्र म्हणून सांगून आसात. जायते उल्लेख आसात. अनेक उल्लेख हांव दिता. जुवांच्या उगडापणे पुस्तकांत 4व्या अध्यायान 8व्या वाक्यान आमी पळयता. थंयसर वाचूंक आमकां मेळटा, त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पाकाटे आशिल्ले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आशिल्ले. दीस रात म्हणल्यार बरी कळनासतना त्यो जिवे गायताल्यो, पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, तो येवचो आसा. तर सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सर्गार जाय तितले सर्वेस्परा देवाक बापा तूं पवित्र म्हणून वाक काणटा. तर हांवें एक सामान्य व्यक्तीन कित्या खातीर जेजू म्हाका आपोवन सांगता, हांवें मागता आसतना मागा जाय, बापा तुजें नांव पवित्र जावं. आनी हें हांव नियाळ करता आसतना म्हाका नियाळाचें मुखलें मेळट आयलें. आनी हांव पवित्र पुस्तकांत एझेकियेल प्रवादीच्या 32 अध्यायान 22 ते 27 वाक्यान पळयतना थंयसर म्हाका एक इशारो मेळ्ळो. आनी तोच तें उतार सांगता, देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग. थवळच्या काळार इस्रायलाचें घराणें म्हळ्यार देवाचो खाशा लोक जावन आसलो. कशें आमी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव देवाचीं भुरगीं म्हणटा, तशेंच इस्रायल ते खाशा लोक आसलो. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या इस्रायलाक सांगता, ह्या घराण्याक सांग. कितें सांगता? सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांवें तुमचे बसत न्ही. बगार तुमी गेल्या त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसथायिल्ले त्या म्हज्या नांवा बसत करता. म्हज्या बसथायिल्ल्या नांवा बसत करता. राष्ट्रामध्ये बस्त जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसथायिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार
म्हजी पवित्रताय दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे शालाशें करतलो आनी म्हज्या आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. सर्वेस्पर देव ह्या इस्रायल लोकांक स्पश्ट सांगता, तुमी म्हजें नांव बश्ट केलां. कितें केलां? म्हजें नांव बश्ट केलां. सर्वेस्पराचें नांव पवित्र. हें पवित्र नांव बश्ट केलां कोणें? ताच्याच खाशा लोक म्हणच्या इस्रायलान. आनी थवळ म्हाका भोगा पायलें. हांव जर तर हांव क्रिस्तांव म्हणटा, हांव जर तर हांव देवाचो मनीस म्हणटा, जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, जर तर आमी देवाची मनशां म्हणटा, जर तर आमी कितेंय चूक केली जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें पवित्र नांवाक ताका कळंक येता. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. इस्रायल प्रवचन 48 अध्याय आमकां तें पळोवंक मेळटा. म्हज्या नांवा खातीर हांव अशें करता म्हणटा. सर्वेस्परा देवाक ताचें नांव मस्तू म्हत्वाचें जावन आसा. आमी पुरा देवाचीं भुरगीं. कशें? जर तर एकला असो पूत पिवंडो ड्रग्स काण घेता, या चल्या फाटल्यान येता, वायट करता, ताका काले म्हणटात, ओ तो गी ताजो पूत म्हणटात. म्हळ्यार बापायचें नांव पाड जाता. बापायचें नांव पाड जाता. जावं करो धूव, जावं करो इतर भुरगीं, कोणी कुटुंबाची पाड आसल्या वेळार, तांकां पाड नांव जाल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवाक खंडीत जावन बेजार जाता. कशें आमकां आमच्या कुटुंबाचें नांव पाड जातना आमकां दुखता. ताजो पूत, ताजी धूव, ताजो भाव, ताजी भयण, ताजी आवय, ताजो बापूय म्हणटात गी. तशेंच सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या भुरग्यानो, तुमी म्हजें नांव बश्ट केलां. म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. आनी इस्रायल लोकांक सर्वेस्पर देवाची भुरगीं म्हणून तेवळ मानून घेतलें त्या काळार. आनी त्या देखून बापायचें नांव तें प्रसिद्ध जावचे खातीर, ताजी फळझड आसचे खातीर, त्या नांवाक घनता आसचे खातीर, त्या नांवाक बरें संकेत आसचे खातीर, त्या नांवाक मान आनीक मर्यादा आसचे खातीर सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हजें नांव तें पवित्र जावन आसा. आनी खेदाळा म्हजीं भुरगीं त्या नांवाक विरोध जावन चलतात. त्या वेळार आपणाचेंच नांव पाड जाल्ल्या बरें सर्वेस्परा देवा बापाक भोगता. आनी त्या खातीर खेदाळा हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, आमी एक पवित्रपणान जियोंक शकता. आनी ह्या पवित्रपणान जियोवन आमचें थंय पवित्रपण परजळटा आनी हेरां थंय आमी पासारता. त्या वेळार सर्वेस्पर देवाक मस्तू मानवता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, मातेवाच्या 5व्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. जर तर हांव बरें करतां, जर तर आमी क्रिस्तांव, कितें आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, जर तर आमी बरें करता, थवळ आमच्या बापाक महिमा जाता. आमच्या बापाचें नांव थंयसर पवित्र जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, साम पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र 15वें आनी 16वें वाक्य म्हणटा, बगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशें भाग्यवंत, तशें तुमी सर तुमच्या सालेन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकेंच बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायसय. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायसय. आनी पोरण्या ह्या नव्या सोल्ल्यान मात्र न्ही, पोरण्या सोल्ल्यान आमकां उल्लेख पळोवंक मेळटा. लेवी शास्त्रांत 11व्या अध्याय 44 आनी 45 वाक्य म्हणटा, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत,
कित्याक हांव पवित्र धरणीर सरतल्या ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं भ्रश्ट जायनाकात. तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलो सर्वेस्पर हांवूच देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र. सर्वेस्पर देव पोरण्या सोल्ल्यान तशेंच नव्या सोल्ल्यान स्पश्ट तरान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायचे. जर तर हांव पवित्र आसोनी तुमी मेळ्यांत आसात अपवित्रांत आसात मुझें नांव भ्रश्ट जाता. देखून हांवें तुवें हर एक दीस आमी मागता कितें मागता तुजें नांव पवित्र जावं. कित्याक ताच्या भुरग्यांनी पवित्र जिणी जियेंक जाय. ताच्या भुरगो हांव आनी तुवें ताची भुरगीं आमी पवित्र जिणी जियोंक जाय. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका उलो दिता आनी सांगता पुता आनी धुवे एक पवित्र जिणी जिये आनी म्हजें नांव पवित्र जावन परस जाळ अशें कर. कीर्तन 23 वाक्यांत आमी पळयता म्हज्या नांवा खातीर आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. तो कित्याक म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. हांव बरो भाग्यवान म्हणून न्ही बगार तो पवित्र देव आनी ताच्या त्या पवित्र नांवा खातीर तो म्हाका एक ताज्या आत्म दिवन म्हाका एक पवित्र वाटेन चलयता. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ जावंक सोडिना. हांव तुमकां येता आसतना तुमकां पवित्र आत्मो दिता. कित्याक तुमी मुजी आनी ते शिस्त जे पटलाव करनासले आनी तांकां अनाथ जायनातल्या बरी ती पवित्रकायेची जिणी जिवच्या बरी पवित्र जावच्या बरी पवित्र आत्मो तो बसयता आनी म्हणटा तुमकां पवित्र आत्मो सत शिकयतले. तुमकां सुटका दिता. ह्या पवित्र जिणी जियोंक म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव उलो दिता आनी ताच्या नांवा खातीर म्हाका आनी तुका नितीच्या वाटेन चलयता आनी नितीच्या वाटेन चलोवच्या खातीर म्हाका आनी तुका पवित्रत्म्यान व्हरता. आमी आतां वाचलें कीर्तन 23 वाक्यांत आमी पळयलें ताच्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता म्हळ्यार खेदाळा तो चलयता. खेदाळा सोमी म्हजो गवळी म्हणून हांव माजून घेतल्या वेळार खेदाळा हांव सोमी गवळी जाता हांव ताजी शेळी जाता म्हळ्यार खेदाळा हांव ताजो थाळो आयकता थवळ हांव ताजी शेळी जाता. ताजो थाळो आयकून ताजो उतार पळयल्या वेळार हांव ताजी शेळी जाता. जेजू आपल्या सिसां खातीर मागता आसतना आखरेक आपणाचें कुर्साचें मरण आसा आनी आपणाचें आखेर जावचें आसा म्हणटा आसतना जेजू आपल्या सिसां खातीर मागता. सांजोच्या 17व्या अध्यायान आमी पळयता जेजू आपल्या सिसांचें मागणें बारीक लांबायचें मागणें म्हणटा आनी थंयसर त्या 17व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस सत. हांवें तुवें पवित्र जायचें खंयच्या वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतार आसा सत आनी सताचें उतार हांव आनी तूं पळयल्ल्या वेळार हांव आनी तूं पवित्र जावंक शकता. आनी त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 5वें ते 7वें वाक्य आमी पळयता. थंयसर हांवें तुवें पवित्र जायचें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळयता. वडल आमी 2रे आनी 3रे वाक्य वाचलें. पयलें तावन 3रे वाक्य थंयसर सगळें सर्वेस्पर देवाक पवित्र 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 म्हूण गायता आसतना इसाया प्रवादीक बघता हांव एक मेळो व्यक्ती हांव पातकी व्यक्ती हांवें कशें ह्या पवित्र देवा मुखार आसा आनी पवित्र देवा कडेन पळोवचें ताचे कडेन कशें उलोवंक. आनी त्या वेळा तें 5वें वाक्य तो 7वें वाक्य म्हत्वाचें मोगाचें. आनी थंयसर पयत पुस्तक सांगता तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें खटा. इसाया प्रवादी म्हणटा हाय म्हजें खटा म्हजो नाश जालो मू. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक धडभरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायल्या तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पाताक बगसालां. पळया थंयसर इसाया प्रवादीक सेराफीम आयलो इंगळो घेतलो पवित्र इंगळो घेवन ताजे ओंटा पडले आनी ताका ताजें पातकां बगसून ताका नितळ केलें. हे सबार लोक आशिल्लो पूण देवान सेराफिमाक धाडून नितळ केलें. आमी इसाया प्रवादीक मात पळयता. आज ह्या संवसारांत जेजू म्हाका आनी तुका पवित्र जावंक एक वाट दिवन आसा. त्या पवित्र देवाक पळोवंक पवित्र देवा थंय संभाशण करूंक पवित्र देवा थंय सांगतपणान जियोंक
हांवें तुवें पोवीस जायजे तर त्या कारणा खातीर आयच्या दिसा आमी वाचल्या वचपांत आमी पळयता आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना हांव आनी तूं म्हणटा खेदाळी तें मागणें म्हणटा आनी म्हणटा कितें म्हणटा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पदकां बक्षी जेजून इंगल्याचें खॅंड थंयसर आमी पळयलें इजय प्रवादेक इंगल्याचें खॅंड ताच्या ओंटाक लायलें ताका उलोवप भोगलोगी थंय इंगलो म्हणटा आसतना आमी जाणाव तो उज्याचें आपटना ताच्या ओंटाक उलोवप भोगलो जावंक नांगी आमी नाणाव कांय तें बरो ना पूण आज सर्वेस्पर स्वामी जेजू आयच्या वचपान म्हणटा तुका एक अवकाश दिता इंगलो सेरफे मान्य ना पगार तुकाय हांव पवित्र करता देव तुजी पदकां बक्षिता एक कंडिशन अनेकल्याक बक्षिल्ल्या कोडलें तूं जें पदकां बक्षातात आनी तूं पवित्र जाताय आनी त्या खातीर 14 वाक्य म्हणटा जर तुमी हेरांचे तांचे गुणे हांव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापूय तुमचो गुणे हांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमकां बक्षिना जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुणे हांव बक्षुचो ना बोक्साणें म्हणटा आसतना सांगूंक सुलाभ कितलीं उलयत पूण एक संदर्भ आयिल्ल्या वेळार आमकां दुख येयल्ल्यांक आमकां थुकलेल्यांक आमकां चिडिल्ल्यांक आमकां मारिल्ल्यांक आमकां अवमानिंदा केल्ल्यांक आमकां लैंगीक तरान शोशण केल्ल्यांक आमकां मानसीक चित्रहिंसा दिल्ल्यांक आमचें जिवनच पाड केल्ल्यांक बोगसूंचें म्हणटा आसतना प्रॅक्टिकलाक येता आसतना मस्त एक कश्टांचें काम जाता जशें तो इंगळो वोंटाक लायलो तेच प्रमाणे त्या बोगसूंचें म्हणटा आसतना आमकां बारीक कश्टांचे आठाव येताय पूण संतोशाचे विशय कितें म्हळ्यार जर तर आमी अनेकल्याक बक्षिलें जाल्यार आमचीं पदकां बोगसातात तें एक वर्त्या संतोशाची आनी उल्हासाची खबर म्हाका हांव फस्ट मागता देव बापा कडेन तुजें नांव पवित्र जावं म्हणून आनी सर्वेस्पर देव म्हाकाय पवित्र जावंक अवकाश दिता आनी म्हणटा तूं हेरांक बक्षी आनी तूं पवित्र जा आनी त्या खातीर जेजू एक बरें एक वपार सांगता आमकां सगळ्यांक बायपाट तेसा मातेवाच्या 18 अध्यायान 23 आनी 25 वाक्यांत बक्षिनांतल्या साकराची वपार आमकां हर एकल्या आमी जाणाव एकल्याक पळयत पुस्तक आमच्या कोंकणी बायबलांत आसच्या प्रमाणे खोरोडांनी देवें आशिल्लें धन्याक आपणाक दिवंक जायना म्हणालो धन्यान ताका बक्षिलें आनी तो येता आनी 100 रुपया आपणाक बाकी आशिल्ल्या कडेन झगडटा आनी म्हाका आतांच दिजें म्हणटा तो कितली दया मागल्यार तो दिना पूण ताका बंदड्यान घालता आनी थवळ ही खबर कळिल्लें धनी कितें करता त्या खोरोडांनी बाकी आशिल्ल्या व्यक्तीक तो बंदड्यान घालता आनी ताजें कंप्लीट ताजें सगळें फारीक करीक म्हणसर ताका बंदडेन आसा करता आनी तूं एक आमी शिकाप आमी शिकोवंक जाय कितें शिकाप पयलें आशिल्लो तो धनी तो देव दुसरो खोरोडांनी बाकी आशिल्लो तेवळो ह्या पळयत पुस्तकान खोरोडांनी म्हणून बरोवच्या टायमार खोरोडांनी एका व्यक्तीक कांय मजुरी 100 रुपया आशिल्ले जावंक पुरो 1 करोड करीचे जाल्यार एकच करोडांनी म्हळ्यार 10-15 करोड म्हणून सांगना 1 करोड करी जाल्यार 100 रुपया लेखान वावर करचे जाल्यार 300 वर्सां जाय 300 वर्सां जाय 100 दिसांक 10,000 रुपये जातात 1,000 दिसांक 1 लाख रुपये जाता 1,000 म्हळ्यार लगभग एक 3 वर्सां आनी तो 1 लाख गुणिसू 100 म्हळ्यार 1 करोड जावचो म्हळ्यार 300 वर्सां जाय आनी करोडांनी म्हळ्यार सबार 1000 वर्सां जातात पूण मनशाक जिवीत आसचें 60 ते 70 वर्सां 60 ते 70 वर्सां सड्ड म्हळ्यार 90-100 वर्सां सड्ड म्हळ्यार 120 वर्सां पूण तितलीं वर्सां गळोवन तें फावीत करूंक जायना तितलें रीण अनेक कडेन पळयत आमी केवळ 100 रुपया एका दिसाची मजुरी ती एका दिसाची मजुरी दिनांतल्या खातीर तो घट्ट धरता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो धनी विशय कळटच ताका बंदेन घालता आनी म्हणटा
देनी इतलो राग आन पेटलो की आपणाक देवे आशिल्लें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासब्यांच्या आदीन केलो. आतां कितें आनी तो आमी लिसांव शिकता, कितें आमी लिसांव शिकता. बोगसाणें दिवचें आमकां दूख येयल्ल्या व्यक्ती खातीर न्ही, त्या व्यक्तीक पळोवन हांवें तुवें बोगसाणें दिवचें न्ही, हांवें तुवें बोगसाणें दिवचें आपणाक आमच्या बऱ्याक. आयच्या त्या बोगशिनांतल्या साकाराची वापर आमी पळयत आसतना आमकां कळटा बोगसाणें दिवचें कोणा खातीर? म्हाका सुटका मेळच्या खातीर. कोणाक सुटका मेळच्या खातीर? म्हाका सुटका मेळच्या खातीर हांवें आनी एकल्याक बोगसूचें. त्या वेळा त्या 100 रुपया बाकी आसल्याक सुटका दिल्ल्या वेळार हांगासर हाचे कोरोडांनी देवें आशिल्लें त्या रिणांत ताका सुटका मेळटा. हांवें आनी तुवें आनी एकल्याक बोगशिल्ल्या वेळार म्हाका मुस्त सुटका मेळटा. म्हज्या जिवनान सुटका मेळच्या खातीर हांवें बोगसून सोडून त्या व्यक्तीक सुटका मेळच्या खातीर हांवें आनी तुवें बोगसूचें न्ही. हांवें आनी तुवें बोगसूचें सर्वेस्परा देवाक मानूच्या खातीर काळजांतावन त्या व्यक्तीन केल्ल्या सुखीक ताका आमी काळजांतावन बोगसूंक जाय. दुसरें आमी लिसांव शिकता बोगसाण्या वरवीं आमचें फाटलें कितें आसा तें बदलना. आमकां दुखयलां, बेजार केलां, खंत केलां, इन्सल्ट केलां, पुरो सोमा, पूण आमचें मुखलें जिवीत बदलता. फ्युचर इज गोईंग टू चेंज. फ्युचर म्हळ्यार आमचें फुडलें जिवीत चेंज जाता. ह्या दाळा हांव त्या 100 रुपया आसल्या बोगशिता, म्हाका बाकी आसलें बोगशिता, कोरोडांच्या बाकी आसल्या तो म्हाका सर्वेस्पर देव बोगशिता मात्र हांव एक स्वतंत्र व्यक्ती जाता आनी खुशाल जावन म्हज्या कुटुंबा सांगाता हांव जिवंक शकता. तिसरें आमी पळयता सूख आदारल्याक हांवें बोगशिल्ल्या वरवीं लाभ जाता गी अनुकूल जाता गी ना म्हूण हांव नेना, पूण हांवें आनी एकल्या बोगशिल्ल्या वेळार म्हाका खंडी जावनी म्हाका अनुकूल जाता, म्हाका बरेंपण जाता. कितें मेळटा? म्हाका शांती मेळटा, म्हाका सुटका मेळटा. आनी हें बरेंपण जें कितें हांव घेता तें हांवें बोगशिल्ल्या वरवीं. पूण हांव जो कोणा बोगशिता त्या व्यक्तीक हांवें बोगशिला म्हूण गुत्त आसूंक पुरो ना जावंक पुरो, या त्या व्यक्ती तो विरार असो तो व्यक्ती जावंक पुरो, हांवें ताका बोगशिल्यार एकत बोगशिनांतल्यार एकत, ताका कांय व्यत्यासच ना, हांवें ताका कांय व्यत्यास ना. पूण हांवें त्या मनशाक बोगशिल्ल्या वरवीं त्या मनशाक व्यत्यास ना जावंक पुरो, पूण म्हाका व्यत्यास जाता. म्हाका रातीची बरी न्हीद पडटा, म्हाका जेवण बरें लागता. कितलेशे फावटी आमच्या देशाच्या त्या ना बोगसणाच्या पातका वरवीं पिडा पडटा. डॉक्टराडे खंयच्या डॉक्टराडे गेल्यार म्हणटात पिडा कांय मेळना म्हणटात. आनी जायते फावटी हांवें रिथीर गेल्ल्या वेळार आमी पळयलां थंयसर तुज्या कोणूय दुस्मन आसल्यार बोगशी म्हणटात. आनी बोगशिल्ल्या कोडले त्या व्यक्तीक जाय तितली सुटका मेळटा, पिडेतावन सुटका मेळटा, विविध समस्यांतून सुटका मेळटा, विविध कश्ट नश्टांतून सुटका मेळटा. कित्याक? आनेकल्याक बोगशिल्ल्या वरवीं बरेंपण म्हाका जावचें बरेंपण. तशेंच बोगसाणें आमी आनेकल्याक दिल्ल्या वरवीं आमी चिंताव हांवें कित्याक बोगशी जाय, ताणें म्हजे कडेन सूख मागोवन दी ताज्या परस हांव बोगशिता. उडास दवरया मोगाचें नांव. ताका सूख मागोवंक आयल्या उपरांत हांव बोगशिता म्हळ्यार हांवें ताका एक अधिकार दिल्ल्या वरी. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार ताजे थंय सावी हांवें दिल्ल्या बरी. तो येवंक सोदतो ना आनी म्हाका सुटका मेळचीच ना, या थोडे फावटी ताका सूख केलें म्हणून गुतूच तशचें ना. त्या देखून उडास दवरया. ताणें येवन आयल्या उपरांत हांवें बोगसाणें दिवचें न्ही, हांवें बोगसाणें दिवचें जेजून बापान आनी पवित्रत्वान म्हाका बोगशिलां त्या खातीर हांवें फेल्याक बोगसूचें. कोण आमकां बोगशिता मोगाच्यान, कोण आमकां वायट करता त्या व्यक्ती थंय आसो दुश्ट आत्मो त्या व्यक्तीक तशें एक शोशण करूंक आमकां प्रेरण दिता जावंक पुरो. त्या व्यक्ती थंय ना बोगसण असो स्पिरीट त्या व्यक्ती थंय आसचें आपणा जेन्ना स्वतंत्र म्हणलें आपूण कितेंय करी येता म्हणलें चिंता वरवीं त्या व्यक्ती थंय आसचें खोटेपणा वरवीं म्हाका आनी तुका दूख जालां जावंक पुरो. पूण उडास दवरया. खेदाळा हांव बोगसाणें दिना. जायतलीं उदाहरणां आमी पळयता. खेदाळा हांव तूं बोगसाणें दिना थवळ
त्या दुष्ट आत्म्यांक आमचे भितर प्रवेश करूंक आमी एक अनुमती दिल्ल्या बरी. कित्याक ह्या दाळा मुजे ते नांव बोगसणें आसा थंय वळतावन सर तरेचे समस्या सुरू जातात, हर एक तरेचे समस्या सुरू जातात. जावंक पुरो पिडा, पिडा म्हळ्यार हर एक पिडा म्हूण सांगना, नॅचरल पिडा जाय तितली आसा. टेन्शन ताका पळयतना तांकां आनी कोणें चिंतनांतर टेन्शन हांगा, आनी टेन्शना वरवीं BP सट्टा, शुगर सट्टा, पुरो सट्टा, आनी जाय तितले वटी न्हीद पडना तर हजार पिडा परत्याना, जेवंक रुसाना, आनी कालेंगी ताका बुश्य केल्याशें रावना म्हणून ताका बुश्य करूंक अवकाशय मेळना. ताका 100 पटी बुश्य केल्यार म्हाका तृप्ती बगना, आनी आमी अतृप्ती व्यक्ती जाता. दुश्ट आत्म्याक एंट्री दिवचें, ताका एक वाट ह्या बागेल दिवचें हांवें आनी तुवें अनेकल्याक बोक्षिनांतल्या वेळार मस्तपटी आमी चिंताव देवान जर तर देव आसलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें जाता आसतना देव खंय गेल्लो. देखून हें कितें घडीत घडलां तें देवा वरवींच घडलां. त्या देखून देवाकच आमी मस्तपटी आमी सुखीदार म्हणल्यार बरें वलायता. पूण उडास तोरा मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका कश्ट दांड येवचें सैतानान. सांजोच्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान म्हणटा, पळयत पुस्तक जेजू म्हणटा, सैतान येता सोरूंक, लुटूंक, खुनी करूंक, विबाडूंक, आनी थंयच विविध व्यक्ती मुखांतर म्हाका तें खरयतात. आनी हांव कितें चिंता, देवान म्हाका कित्याक रक्षण दिवना. उरले थोडे सांगतात तुजो देव आसा म्हणटाय न्हय सायबा, तूं इतलें मागणें करताय न्हय, खंय गेल्लो तुजो देव, तुका अशें जाता तुजो देव खंय गेल्लो. वय गी सायबा, तें तुवें सांगचें वय न्ही म्हणटा मस्त जाणां. आमी वय इतलें मागणें करता सायबा, कांय प्रयोजन जावना कोण ना. आमी उडास दवरे जाय. पिलात सगळे लोक येवन ताका म्हणाले, बायलेन ताका सांगलें, हाळे म्हाका दिश्टेक पडलां, कालेंगे सोपण पडलां, ताका सुटका देतो निरापराधी मनीस म्हणून. पूण पिलात कितें म्हणटा, सगळे लोक म्हणटा आळे तो फातकी, तो ताका खुर्सार मार म्हणून जेजू खुर्सार मार म्हणटा. पिलात विचारता, बारबस खुनीगराक हांवें सोडयचें गे, या जेजू म्हणटा ताका सुटका दिवचे. आनी सगळे लोक म्हणटा त्या बारबसाक सोड, त्या खुनीगराक सोड, आनी जेजूक बांदून घाल आनी खुर्सार मार. आज आमकांय तशें तो म्हणटा लोक, हो तुका ताणें केलां गे तशें, ताका समम बुश्य घेचें सायबा, ताका सोड नजो, तुजें देव तुजो मागणें तें बरो सायडीक सोड, ताका थंयसर बांदून घाल. जेजूक पळय थंयसर पिलातान बांदून खुर्साक बांदूंक सांगलें, तशें ताका बांदून घाल जेजूक. सैतानाक बारबासाक सोड, हाळे ताणें तशें केलां, ताच्या 10 वटेन तुवें दिसय. आनी हांव आनी तूं साबार बोटे मोगाचें न्हू, हेरां लोकांनी सांगलें आयकोन, हेरां लोकांच्या प्रचोदनार आनी थोडे वटे आमच्याच आमच्या प्रचोदनार बारबासाक सुटका दिता हांव, दुश्ट आत्म्याक सुटका दिता हांव, आनी जेजूक बांदून घालता हांव, सताक बांदून घालता हांव. आनी आमी चिंता ह्या मागणेकान कांय प्रयोजन ना म्हणून. उडास तोर ह्या मोगाचें न्हू. देव सदांच काकोळदार, देव सदांच मैपासी, सदांच आमकां बोगसण असो देव. जेजून सांगलें इतलेंच, म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे, जर तर हांवें कुर्सारून काडून म्हाका शिंपी उडयल्ल्यांक, म्हाका झरबतांनी मारल्यांक, म्हाका उदक विसरतना शिरको दिल्ल्यांक, म्हाका बरें केल्ल्या लोकांक ताणेंच गाळी दिवन म्हाका ताणें खुर्सायतना, हांव कुडीस वयतना सगळ्यांनी आंकन पळोवन आसलें, कोणी म्हज्या सायक येवना. इतले अवमान निंदा हांव भोगलो मोगाच्या पुता आनी मोगाच्या दुवे. हांव इतल्याक मनाने निंदा भोगलें, तरी पूण हांवें कस सोंसलें तुज्या पथका खातीर आनी तुका सोडून मेळच्या खातीर. इतलें पुरा केल्ल्या म्हज्या कोणें पुरा म्हाका वायट केलां तांकां हांवें सांगलें, बापा तांकां बक्षी कितें करतात तें नडा. फॉरगिवींग अनफॉरगिवेबल, तांकां बोगसण दिवंक असाध्य. कित्याक म्हळ्यार कांयच सूख करनासतना जेजू क्रिस्ताक त्या प्रमाणे कठीणांतली कठीण शिक्षा दिवन ताका अवमान निंदा करना, ताच्या रागात वळोवन ताका कितें पुरो करचें आसा, चित्रहिंसा दिवंक आसा पुरो दिवन ताका लागाड काडलो. आनी त्या टायमार जेजू म्हणटा, बापा कितें करता तें नेणांत, बक्षी तांकां. आज जेजू म्हाका तुका सांगता इतलेंच, म्हज्या सिसा, म्हज्या भावा, तुका इतलेंच सांगून आसा, हांवें तुका शिकयलां तें मागणें, तूं केदाळे म्हणून आसाय. आनी एकल्याक बक्षी,
तर म्हाका इतले दगद दिल्ल्या व्यक्तींक हांवें बक्षिलें जाल्यार तुका कित्याक बोगसूंक कश्ट, कित्या खातीर तुका बोगसूंचें म्हळ्यार भिरंकूळ कश्ट जाता. उडासतोरा मोगाचें न्हू, बोगसण अशें दीन अशें रावून हर एकल्यांक आमकां हजार कारण आसात, हजार कारण आसात. हर एक लॉजीक रिजनींग म्हणटा आमी, ह्या कारणां खातीर ताका बोगसूंक साध्य ना. उडासतोरया खंडीत जावन मुजे थंय आनी तुजे थंय साबार कारण आसात आमकां बोगसाणें दीन अशें रावूंक. पूण त्याच टायमार सैतान म्हणटा हांवें हाका बंधनान सोडूंक जायना, म्हाकाय साबार कारण आसात हाका बंदडेन दवरूंक, म्हाका तुका बंदडेन दवरूंक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार तोय कारण सोदता. केदाळा हांव आनेकल्या बक्षिता थवळ मुजे थंय पवित्रता येता, पवित्रत्वाचें अभिशेक पण मुजेर जाता, पवित्रत्व ताचें थ्याल मुजेर वत्ता आनी थ्याल वतल्यार काय जाता निसारता आंग. कोणाक हात धरूंक जाता मेळटा, आंगाक मेळना, पुस्क करून सुटून धांवता. दुश्टत्व धरूंक आयल्यार हांवान तूं मेळना. कित्याक मुजे थंय आनी तुजे थंय पवित्रत्वाचें थ्याल आसा, पवित्रत्व आमचें थंय आसा. कित्याक हांवान तूं पवित्र जाल्या. जिजून सांगलें जशें तुका बक्षिता तशें, कशें तूं आनेकल्या बक्षिता तशें तूं बक्षी. आनी केदाळ तुजें बोगसाणें मेळटा. आमी इसाया प्रभुच्या पुस्तकांत पळयलें, इंगळोन लागयलो बोगसाणें मेळ्ळें तो पवित्र जालो. जेजूचें सगळें शिकाप गलिलियांत ताचो वावर प्रारंभ जाता तावन 11 वरें तेजें शिकाप, पातकी जिणी बदला बरी जिणी जिया, सगळें आसचें पाताक बोगसूंचें. हांवें तुवें जियोवचें आमी इतलें मागचें पाताक बोगसूंचें. आनी स्वामी जेजू एक सरळ वाक्य सांगता, पेल्याक बोगशी आनी तुका बोगसाणें मेळटलें. आमी आनेकले बोगसूंचें. कित्याक म्हळ्यार त्या मनीस बरो या तो मनीस खोटो म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका बक्षिलां त्या खातीर हांव ताका बक्षिता. आमचे थंय कोडसाण बिटरनेस आशिल्ल्या वेळार सैतान आमचें वर्तन म्हळ्यार बिहेवियर नियंत्रण करता. केदाळा म्हजें थंय कोडसाण आसा, बिटरनेस आसा, सगळें म्हजें वर्तनच बदलता. म्हज्या दोळ्यांत, म्हज्या चिंतपांत, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या जिबेंत, म्हज्या बोगणांनी, म्हज्या करण्यांनी धम्मागन चेंज जाता. राग आसल्या वेळार थोडे वटेन घरा आयदनां टाक्कागन उडयतात. राग भ्रम खालें करचें म्हणून राग. या थोडे सोंपतात आनी थोडीं सुरी घालतात आनी थोडीं कितें पुरो अन्यायानीत करतात. कित्याक म्हळ्यार वर्तन बदलता, वर्तनच बदलता. बिहेवियर वील चेंज, बिटरनेस वील चेंज युअर बिहेवियर. आव्हान तूं मुस्तुपटी आमकां सवाल येवंक पुरो. म्हज्या जिवितांत इतलो अन्याय जाता आसतना देव खंयसर आसलो. जेजू ताच्या एकल्याच पुताक कुर्सायतना सर्वेस्पर देव बाब खंय आसलो थंयसरच आजय तो बसून आसा. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक इतलें पुरा अन्यायानी ताच्या जिवितांत जाता आसतना, इतलें पुरा ताका मारता आसतना, धाडसतना, रागात वळयता आसतना बाप खंय बसून आसलो थंयच आजिकी तो बाप थंयच बसून आसा. त्या देखून हांवें तुवें म्हणचें नाका तर बाप खंय देव खंय गेलो गे म्हणून. देव म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर्गार पळोवनूच आसा आमचो बाप. आमचो तो मोग करता. पयत पुस्तकांत पळयता इसाया प्रभुच्या 53 5 वाक्यांत, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो, ताजेर पडिल्ल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. उडासतोर ह्या मोगाचें न्हू, आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. जर तर म्हजे खातीर आनेकल्याक विधलो जाल्यार आनी तो व्यक्ती सांगता तुजे खातीर म्हाका आज विधलो, जर म्हाका इतले कश्ट भोगले, आज म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, म्हज्या सिसा आयका आनी एकल्याक बक्षी. बाप तुजे पातकां बक्षिता, तूं पवित्र जातलोय आनी तुजे मागण्याक आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. कितें तूं म्हणटाय तुजें तूं पवित्र जातलोय आनी तूं पवित्र जाल्या वरवीं तुजो परजळ सडटलो आनी तुज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जातलें. सर्वेस्पर देव तुजे तें आसतलो. कीर्तन 103 आमी पळयता 8वें तावन 11 वाक्य. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना, आमच्या पातकां प्रमाणें आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना,
पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतले तांचो मोग उदेंत आस्तमेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. त्या देखून मोगाचे न्हू सर्वेस्पोर देव बाप म्हजो आनी तुजो मोग करता. एकच तो आशेता आनी एकल्या बक्षी तुजी पदकां हांव बक्षिता. खण्ण तें पयस उडयता तुका हांव पवित्र करता. आमी वांजेलांत आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 32 वाक्य सांगता एकामेका थंय दयाळ्यान आनी कणवळ्यान चला क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेस्स परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षिया. देवान तुमकां बक्षिल्यांत जेजू क्रिस्ता मार्फत तेस्स बरी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षिया. एक उदाहरण दिवन हांव वाक्यर करता. आमकां दिसपट्ट्या जिवनांत मुस्तू उदाहरणां मेळटात. खंयसर मुस्त जाणांक बरेंपण जाल्लें संतांच्या जिवितांत वसल्यार मुस्तुपटी तांच्या बोक्षणाच्या स्पिरिता वरवीं तांकां जायतलें बरेंपण जालां. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी रितीरेखांनी वता आसतना आमी पळयता मुस्तुपटी हांव थोड्या कडेन मागण्याक येता आसतना पळयता थंयसर कांय सांगनात हाची बोक्षणाचीं कांतारां घालतात आनी सांगतात तुमी एकामेकाक सूख केलें जाल्यार भुरगीं वचून आवय बापायचीं ह्या घोव बायलां एकामेकाच्या पांय धरून बोक्षणें मागा. आनी हांव पळयता तीं एकामेकाचे पांय धरून बोक्षणें मागता आसतना खले पुरा गूण जायनातल्यो पिडा गूण जातात. कसलें पुरा नवें तांच्या जिवितांत घडोवंक जाय जावंक पुरो बरें काम घरांत समाधान तांचे आर्थीक संकश्ट आनी तांच्या पिड्या पुरा 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 समस्या जावन जायत्या लोकांक सुटका जाल्लें हांवें पळयलां. मोगाचें न्हू पयत पुस्तकांत आमी एक पळयता पोरन्यासोलांत दावीद ताका सावल मुस्त ताका कश्टूंक पळयता ताका जिवीशी मारूंक पळयता. तरी पूण हो दावीद आमी पळयता सामुएलाच्या 2 पुस्तकांत 9 अध्यायांत थंयसर आमी पळयता दावीदाचें मौन पळया. दावीदान विचारलें पयलें वाक्य म्हणटा दावीदान विचारलें सावलाच्या घराण्याचो कोण पुणे जिवंत आसा. जोनाथना पासत हांव ताका दया दाखोवंक खुशी व्हरता. सावलाचो घरचो जीबा नांवाचो एक सेवक आसलो ताणें ताका दावीदाशी आपोवन हाडलो आनी रायन ताका विचारलें. थंयसर आमी पळयता तें म्हळ्यार मस्त लांब आसा. थंयसर तो सांगता तो साकोर एकलो आसा जोनाथनाचो पूत आसा आनी ताका तो थोंटो म्हणटा आनी त्या थोंटाचें नांव मेरीबाबेल. आनी तो कसो थोंटो जालो म्हणून आमी सामुएलाच्या 2 पुस्तकांत 4 अध्यायान 4 वाक्यान पळयता. सावलाच्या पुता जोनाथनाक थोंट्या पांयाचो एक पूत आशिल्लो. सावला आनी जोनाथना विशीं जेज्रेला तावन खबर आयली तेन्ना ताका 5 वर्सां प्राय ताजी आय ताका उखलून घेवन पडली पूण ती दरवड्यान पळोवन धांवतना तो पडलो आनी थोंटो जालो. ताजें नांव मेरीबाबेल म्हळ्यार आया म्हळ्यार कामाची खाणून धांवतना पडलो आनी तो थोंटो जालो. आमी जिवितांत मुस्तुपटी पडटा आनी आमी थोंटो जाता खाल्यान थोंटो जाता फातकान पडोवन हांव आनी तुजें जिवीत थोंड्या बरें जाता. दावीदान विचारल्या बरें सर्वेस्पर देव म्हाका तुका खंयसर आसा म्हजो पूत खंयसर आसा म्हजी धूव. आनी आमी पळयता थंयसर ताका मेरीबाबेला मुखार हाडल्या वेळार तो म्हणटा दावीद म्हणटा हांव तुका तुज्या आज्या सावलाची सगळी भूंय पाटीन दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. पळया त्या थोंट्याक दावीद म्हणटा तूं थोंटो जावन आसूंक पुरो पूण म्हज्या मेजार तूं जेवतलोय. तुका सगळे आस्त बदी तुका हांव दिता. सावलान म्हाका मुस्तू कश्ट लावय पूण तुका सगळे आस्त तुज्या आज्याची दिता. आनी थवळ तो मेरीबाबेल म्हणटा ताणें दर्रेर सरपटून म्हळें म्हजे तसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक वो तुजो साकोर कोण. हांव तुवें एका मेल्ल्या सुण्या बरी मोगाचें म्हाका तुका खंयसरी एक घट्ट रावचें असलें बोळ ना. देवान म्हाका तुका दिल्ल्या बोळा करीत देवान म्हाका तुका दिल्ल्या स्वासा करीत देवान म्हाका दिल्या अवकाश करीत हांव तूं कितेंच न्हय. आनी तो देव म्हाका तुका ताज्या जेवणाक आपयता. आमी पळयता उगडापण ग्रंथांत 11 थंयसर वोट जेवण आसतलें आनी त्या जेवणाक म्हाका तुका आपोवन आसा. कोणाक हांव तूं थोंटो फोडल्ली पातकान पडल्ली हांव तूं थोंटो सोलोंक जायनातली कितेंच प्रयोजनाक उपकार पडनातल्या व्यक्तींक सर्वेस्पर कशें दावीदान त्या मेरीबाबेलाक आपोवन सांगलें तूं म्हज्या मेजार जेव म्हळें गे. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका पातकान पडल्या थोंट्या जिविताच्यांक आपयता आनी म्हणटा ये म्हज्या मेजार तूं जेव. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मेरीबाबेल अशें
रायांच्या पुतामधलो एक कसो दाविदाच्या मेसार जेवलो आनी म्हाका तुका सर्वेस्पर देव आज इंच सांगता पटकन तूं पडलाय थोंठो जालाय जिवीत तुजें कुंटून चलता जावं करो पिडें जावं करो असमाधान जावं करो विविध तरेचे संकश आर्थीक संकश कितें न्ही कितें जिवितांत वस्तू तरेचें थोंट्या भरीन जिवीत म्हज्यान तुजें आज आज आमी थोंट्या भरीन आमचें जिवीत जालां बाप आपयता म्हाका तुका तूं थोंठो जावन आसूं पुरो म्हज्या मेजार ये जेव म्हज्या मेजार जेव तुका सगळें हांव तुका पाठीन दिता निजायकी हांव तूं बागी मोगाचें नांव सर्वेस्पर देव आपल्या जेवणाक म्हाका तुका आपोवन आसा आनी आमी हर एक दीस आयतारच्या दिसा आमी पवित्र सक्रामेंता त्या जेजू क्रिस्ताक त्या उंड्या रोपीक घेवन हांव तूं त्या उंड्या त्या जेवणांत आमी भाग जाता आज बुडास दवरया सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आपयता जसो हांव पवित्र म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे तूंय पवित्र जा पवित्र जावंक एक वाट हेरांची पदकां बक्षी तुजी पदकां बक्षितले आनी तूं पवित्र जातले तुका म्हज्या मेजार जेवणाक आपयता तुका हांव म्हज्या उरल्या कशें देवदूतांनी आसात म्हजे पूत आसात त्याच प्रमाणे तुका म्हज्या जेवणार म्हज्या मेजार तुका जेवण दिता सांगात आमी जेवया सांगात आमी संतोश भोगोवंक उल्हास दिता मोगाचें न्हू हे उतार तुमी नियाळत आसतना उडास दवरा हे उतार आयकून मात्र न्ही तुमच्यांना साध्य आसलेतलें हेरांक तुमी बक्षिया खंडीत जावन तुमी अजापां पळोवंक शकतल्यात तुमच्या घरांत समाधान आर्थीक समृद्धी कुडीची भलायकी समस्यांचें निवारण सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबांत आयच्या दिसा देवून येतले केदाळा आमी बक्षिता थवळ सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वादाने बेसांव आमच्या कुटुंबाने देवून येतले आमी ते अनुभव करूंक पावतले हांव सर्वेस्पर देवाक हसूंक आमी पावतले हांव सर्वेस्पर देवाची महिमा आमी देखूंक पावतले हांव सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तूं एक पवित्र व्यक्ती जावन ताचें नांव आमी पवित्र जावन गायतले हांव पवित्र जावन परजळयतले सर्वेस्पर देवाक आमी महिमा दिवचे बरी आमच्या जिणेंत पवित्रकायेक आमी म्हत्व दिवन आमी जिवनान परजळतले मात्र न्ही हेरांचें जिवन परजळोवंक शकतले हांव आमीन.